नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। मायनिंगातले 62% ट्रकवाल्यांकूच सरकाराची पॅकेज। आधार पॅकेज समितीचो वांगडी आमदार काब्रालान केलें स्पष्ट। जीएला कडेन 9000 ट्रक नोंद, 6000 जाणां कडेन एक वा दोनूच ट्रक। समिती दितली मुख्यमंत्र्याक रिपोर्ट। ट्रका फाटल्यान सरकारान दर म्हयन्याक 50,000 आधार दिवचो। रोड टॅक्सी माफ करचो, ट्रकवाल्यांची मागणी। रीण ईडीसी कडेन ट्रान्सफर करची म्हूण मागतात मशीनवाले। सुप्रीम कोर्टान गोंयच्या मायनिंग बफर झोनाचेर 11 जानेराक सुनावणी। कोर्टाचो ग्रीन बेंच बदल्लो। गोंयच्या मायनिंगाची केस नव्या खंडपीठा मुखार 18 जानेराक। प्रुडंटाच्या रिपोर्टरांनी टेस्ट केली गोंय पुलिसेची हेल्पलायन। विद्यापीठा मेरेन त्रासांत आशिल्ले चलये कडेन पावपाक पुलिसांनी घेतली 18 मिनटां। यंत्रणा सुदारपाक प्रुडंटाच्यो सुचोवण्यो। फोंडे कपलेश्वरी घरांत चोरी, 20 लाखाचे भांगर फारायले। घराचे काम करतल्या कामगारांचेर दुबाव। उसगांवां युनियन बँक आनी HDFC बँकेची ATM मशीनां फोडपाचो यत्न फसलो। आनी अंदूच्या आय लीग वस्तादपणाचेर ईस्ट बंगाल दावेदार। ईस्ट बंगालचो कोच ट्रेवर मॉर्गन म्हणटा टेम्पो आनी चर्चिलाचें आसतलें मोठें आव्हान। खबरो विस्तारान। मायनिंगातले 62% ट्रकवाल्यांकूच सरकाराची पॅकेज मेळटली अशें सरकाराच्या आधार पॅकेज समितीचो वांगडी आमदार निलेश काब्रालान स्पश्ट केलां। आतां मेरेन जीएला कडेन 9730 ट्रक नोंद जाल्यात। तातूंत 6178 जाणां कडेन एक वा दोन ट्रक आसात। सोमारा ट्रक बिझनेस समितीची ट्रकवाल्यां कडेन बसका जाली। ही समिती आपलो अहवाल फुडल्या कांय दिसां भितर मुख्यमंत्र्याक दितली। गोंय मायनिंग पीपल फ्रंटाची ट्रक बिझनेस समिती वांगडा एक म्हत्वाची बसका सोमारा जाली। ट्रकवाले आनी हेरांचो पुराय डेटा तयार करपाचें काम ही समिती करता। आतां मेरेन जीएला कडेन 9730 ट्रकांची नोंदणी जाल्या। तातूंतल्या फकत 62% ट्रकवाल्यांक सरकार पॅकेज दितलो अशी माहिती निलेश काब्रालान प्रुडंटाक दिल्या। कमिटीन डिसायड केला आणि कमिटीन आमी चड करून रिकमेंडेशन वी विल बी गिविंग फॉर मॅक्झिमम 2 ओनर्स ट्रक्स। म्हणजे कोणाचे 10-20 ट्रक वा 15 ट्रक तांकां आमी रिकमेंडेशन दिवचे ना। कित्याक 2 ट्रक जे आसा खऱ्यांनी अत्यंत गरजेन येयल्ले आसा आनी जे 15-16 ट्रक बी कोणाचे 8 ट्रक आहा वा 2 वयर ट्रक आहा म्हणजे फायनान्शियली सावंड म्हणून आमी डिसायड ते एक बारीकशे केल्ले आसा। सो वी वील रिकमेंड 2 ना 10 ट्रक काडटा पळय 10 ट्रक काडटा तो ओवर पॉझेसिव्ह तो ओवर चड जोडपाचो ते आमचे सरकार पळयना तो ताका देवा कडेन मागपाक लागपाचें 10 ट्रक आसा पळय कित्याक तेणें देवाच्या भरोसार घेतले न्ही। जे खऱ्यांनी पोटार जे कोणाक गरज आसा जे पोट चलपाक जाय म्हणून तेणें 1-2 ट्रक केले। 10 कोण ट्रक घेता तो बिल्डर कसो जाल्यार लोकांचेर अन्याय जातलो पळय। हांवें आतां सांगले त्या भशेन 1 ट्रक घेतलो आनी 10 ट्रक घेतले जाल्यार सेम व्हॅल्यू घेवन घेवपा पडटा। जाल्यार 1 ट्रकाचो लोन आनी 10 ट्रकाचो लोन म्हणल्यार एकूच जालें न्ही। सो ताका लागून जे कितें युनिफॉर्मली दिवपाचें सगळ्याक अशें जाल्यार आमकां सगळ्यांक दिसता। पूण जे आमचे कडेन फिगर येयला त्याच बाबतीन आमी चर्चा करतले आनी त्याच बाबतीन आमी निर्णय घेतले। फायनान्शियल पॅकेज बी रजिस्टर्ड जाल्यार तेंकाच आसतली। हय तेंकांच रजिस्टर जाल्यार तेंकांच मेळटली। जे कोण रजिस्टर्ड जावना तेंचे खातीर तेंचो आमी विचार करचो ना। आतां आमी कमिटी रोखडोच रिपोर्ट तयार करतले आनी तो रिपोर्ट आमी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन वतले। ताचे कडेन एक बैठक जातली आनी बेगींतल्या बेगीन जितले बेगीन आमी ते लोकांक कितें म्हणजे ट्रकावाल्यांक दिवंक शकता ते आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले। तांच्यांनी जे एक सजेशन्स मांडले आमच्या कडेन की रिजर्व बँके कडेन उलोवचें आमी सीएमा कडेन ऑलरेडी आमी ह्या विशयाचेरूय उलयतले की रिजर्व बँके कडेन मिटींग घेवन तांकां ह्या रिशेड्युलिंग ऑफ द लोन आसत किंवा तातूंतल्यान कितें रिलीफ मेळटा आसत जाल्यार परत एकदां रिजर्व बँके कडेन आनी उलोवन हे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। 21,000 टोटल गाडयो रजिस्ट्रेशन आसा ट्रक कोणाक गोवा गव्हर्मेंट एका ट्रान्सपोर्ट हेका
तर 21,000 ते गोवा हे डिक्लेअर जाल्ले पयलीं, पण आतां मायनींग म्हणून एक स्पेशल ज्यो गाडयो डिक्लेअर जाल्या त्यो 9,730 एक फायनल आंकडो. हेज्या वयर एकूय गाडी मायनिंगेर चलची ना अशें जे फॉर्मां भरल्या पळय आनी फॉर्माचे चेअरमॅन आसा पळय तेंच्यांनी सांगलें आमकां. आनी तांकां आतां सेपरेट नंबर दितले. मायनींग टोकन नंबर जसो आतां रजिस्ट्रेशन नंबर दिला पळय तसो तो नंबर आसतलो आनी तशेंच मिशिनरीचेर सेम प्रोसिजर जातलो. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. ट्रका फाटल्यान सरकारान दर म्हयन्याक 50,000ची मजत करची म्हूण ट्रकवाले मागतात. सोमारा गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंटान मुख्यमंत्र्याक मेळून ही मागणी केली. अश्योच पॅकेजी मशीनवाल्यांनी हेरांनी मागल्या. मायनींग सुरू जाय मेरेन तांची रिणां EDC कडेन ट्रान्स्फर करची म्हणूनय ते मागतात. ते शिवाय ट्रकवाले रोड टॅक्सी माफ करचो म्हूण मागतात. 21 जानेवारी उपरांत पॅकेजीची पुराय म्हायती दिता म्हणपाचें मुख्यमंत्र्यान तांकां उलोवन दाखयलां. आमी आयिल्ले आमची पॅकेज जी कितें आसा तें कितें केलां काय म्हणून विचारपाक आयिल्ले. इतली प्रॉब्लेम जाला की लोक मरणाची परिस्थिती आयला, लोक जीव दिवपाची परिस्थिती आयला सगळ्याचेर. आमी CMA कडेन दिला 50,000 पर मंथ आमकां दिवचो म्हणून एकल्याक पर ट्रक म्हणून. एक कडेन 4 आसा 2 आसा तशी आसा न्ही. GLA अंडर जे ट्रक रजिस्टर जाल्यात तातूंत भितर ट्रक ड्रायव्हर जे आसात तांचे गोंयचे ड्रायव्हर तांचे लायसन्सीस लायल्यात आनी तांकां दे वील बी ऑल्सो कवर्ड अंडर दीस. एज ऑफ नाव वी वर गिविंग 12,000 पर मंथ ड्रायव्हरांक दिताले. सो आमी त्या प्रमाणेच मागल्या. सरकारान आमचे ट्रक जे आसात ते EDC अंडर करचे आनी लोन जे आसा ट्रक किंवा मशिनरीचे लोन आसा ते सगळे EDC अंडर घेवचे आनी आमकां मागीर मायनींग चालू जातकीच ताची रिपेमेंट करपाक दिवचें म्हणून. रोड टॅक्स आसात आतां फाटली 2 म्हयने आमी चलयल्या गाडी ते आमकां ट्रक लोन हें जें आसा कितें टॅक्स आसा तेंय आमकां माफ करचें म्हणून. पॅकेजीस ताणें सांगलां आमकां 21 तारखे नंतर आपूण तुमकां अपॉइंटमेंट दिता आनी ताजे नंतर एक मिटींग घेया आनी तेन्ना आमकां तो फूल स्ट्रक्चर दिता म्हणलां आमकां. म्हळ्यार हाव वी वॉन्ट्स टू गो अबाउट इट बिकॉज ही हॅज टू मेक दॅट प्रोविजन इन द बजेट ऑल्सो. सुप्रीम कोर्टांत गोंयच्या मायनींग बफर झोनाचेर 11 जानेवाराक सुनावणी जातली. दिल्लींतल्या सुत्रां कडच्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पर्यावरणा विशीं केशीच्यो सुनावण्यो घेवपी सुप्रीम कोर्टाचो ग्रीन बेंचूय आतां बदल्ला. नवे खंडपीठाचेर आतां न्यायाधीश आफ्ताब आलम, न्यायाधीश राधाकृष्णन आनी न्यायाधीश रंजन गोगोय अशे 3 वांगड्याचें खंडपीठ आसा. हें खंडपीठ अभयारण्य वाठारा सावन मायनींग बफर झोन आनी मायनींग केशींचेर सुनावण्यो घेतले. गोंयच्या मायनिंगाची केस 18 जानेवाराक हे खंडपीठा मुखार येतली. सुप्रीम कोर्टात दर शुक्रारा पर्यावरणीय प्रकरणाचेर सुनावण्यो जातात. गोंयच्या मायनिंगाचेर सध्या 2 याचिका सुप्रीम कोर्टात आसात. एक केस अभयारण्य वाठारा सावन मायनींग बफर झोनाची आनी दुसरी केस गोवा फावंडेशनान शाह आयोगाच्या अहवालाच्या आदाराचेर घाल्ली गोंयच्या बेकायदेशीर मायनिंगाची. हे केशीची सुरवेची सुनावणी न्यायाधीश आफ्ताब आलम, न्यायाधीश राधाकृष्णन आनी न्यायाधीश स्वतंत्र कुमाराच्या खंडपीठा मुखार जाल्ली. आतां खंडपीठ बदल्ला. न्यायाधीश स्वतंत्र कुमाराच्या जाग्यार न्यायाधीश रंजन गोगोय खंडपीठाचेर आयला. दिल्लींतल्या सुत्रां कडच्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण येता ते 11 जानेवाराक कर्नाटकांतले मायनींग, गोंयचे अभयारण्य वाठारा सावन मायनींग बफर झोन आनी ओरिसांतले मायनिंगाच्यो याचिका सुनावणे घेतल्यो. गोवा फावंडेशनाचे गोंयचे मायनिंगावेली याचिका 18 जानेवाराक येवपाची आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी बोगस प्रमाणपत्र दिवन नोकरी घेतल्यात आनी 60 दिसां भितर एक तर राजिनामो दिवचो वा स्वेच्छा निवृत्ती घेवची असो आदेश काडपाचेर सरकाराचो विचार चल्ला. मंगळारा जावपी मंत्रिमंडळ बसकेंत ताचेर निर्णय जावंक शकता. खासा कोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अशी फटीची प्रमाणपत्र दिवपी खूब जाण आसात अशें सरकाराक समजना. घेऊ एक वेवसायीक पिसव.